प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो विस्वोर बोर्ड 22 ते 32 पर्यंत। लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 22 to 32। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें। कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो। सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो ना जाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समोरपूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो। तेन्ना सिमायाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो। तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो। सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोळीत केल्लें। तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेसू करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या हे सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली। परजांक उजवाडायतो तारुणीक प्रकाश तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूक देव मंदिरांत भेटयता। आनी भाव भयणीनो आयची परब जी आमी करता जाता 40 दीस जेजूच्या जल्माच्या दिसा उपरांत। आयज वर्साच्या वर्सा 2 तारखेर फेब्रुवारीचे जे जावन आसा 40 दीस जेजूच्या जल्माच्या उपरांत आयज आमी परब करता जेजूक देव मंदिरांत भेटोवपाची। आनी भाव भयणीनो सुमूर्तीन हो मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे अशें घडटालें की कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सोरेस्पराक भेटयलोलो आसतलो। पोरण्या करारान मोइसेसाची सुमूर्त चलताली, मोइसेसाचो कायदो चलतालो। म्हणटच त्या कायद्यान अशें बरयल्लें की कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सोरेस्पराक भेटयतलो म्हणून अशें बरयल्लें। आनी भाव भयणीनो जेजू आतां जाता मोरयेचो आनी जुजेचो पयलो पूत। जुजे म्हणटू ताजो फकत फॉस्टर फादर आसलो, ताजो खरो पाय नासलो, सर्गीचो पाय जेजूचो आसलो। म्हणटच भाव भयणीनो सुमूर्ती प्रमाणे जें बरयल्लें करपाक जुजे आनी मोरी जेजूक देव मंदिरांत व्हरता। आनी भाव भयणीनो आमी जाणो कितें घडटा थंयसर त्या देव मंदिरांत थंयसर सिमियोन मेळटा तांकां, आना मेळटा थंयसर तांकां। आनी थंयसर कितें घडटा तीं सगळीं जेजू वरवीं उलयतात आनी मोरी आनी जुजे आयकतात। पूण खरें म्हणल्यार आयज आमची चोत्राय फकत जेजूच्या भेटवण्याची परब, म्हणजे जेजूक देव मंदिरांत भेटयपाची परब। आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ही परब करता, जेन्ना आयज आमी जेजूची भेटोवपाची परब करता 40 दीस आपल्या ताच्या जल्मा उपरांत, आयज आमी कितें शिकोवंक पावता, आमकां कितें फायदो जाता। वर्साच्या वर्सा आमी करता जेजूक देव मंदिरांत भेटयता, सगळीं वाचपां आमी पळयता की आमकां शिकयतात की कशे भाशेन सोरेस्परान जेजूक वेंचून काडलो, ताका ह्या संवसारांत धाडलो, ताका आमचे सोडवणे पासत धाडलो। जेजून आमचे सोडवणे पासत खुर्सार वचोन आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमकां देवाची भुरगीं केलीं
ताच्या मरणा वरवीं पुनः जेवण पोना परी आनी आतां तो सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला आमचे पासत विनोदी करता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी परब करता आमकां कसलो फायदो आमी कितें शिकोवंक पावता. ज्या भाशेन जेजून आपल्या सर्गीच्या बापाची खोशी केली ह्या संवसारान येवन ताणें एक एकली वस्त जी आपल्या सर्गीच्या बापान सांगली ती केली. तो खुर्सार गेलो, आमचे पासत मेलो, आमचें तारण केलें. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. आतां आमी खरेपणी आमी आमचें जिवीत देवाक भेटयता. जेजूक देव मंदिरान 40 दिसां उपरांत आंकवार मोरेन आनी जेजून आनी जुजान भेटयलो. पूण आयज भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी जेजून आमचे पासत कितें केलें म्हणून आमी एक एकली आमचें जिवीत देवाक भेटयता. तर आमचें जिवीत कशे भाशेन आमच्यान भेटोवंक जाता? फकत मागणें करून ना. देवाक जाय आमी ताच्या उतरान रिगून रावंक, ताचें उतर स्वात मानून, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक. भाव भयणीनो जेजू परतून येवपाचो आसा. तो एका बाळकाच्या रुपान येयल्लो 2000 वर्सां पयलीं तो आतां परतून येवपाचो आसा आमची जोडटी करपाक. पूण तो जोडटी करचे पयलीं आमकां जाय आमचो संबंद ताचेशी घट करपाक. आनी कसो घट करूंक जाता? ताच्या उतरा वरवीं. ताचें उतर आमी आयकून, ताचें उतर आमी सजमून, तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाची नडसुणी करून तें उतर आमी पाळून आनी जितली आमी देवाचें उतर कोत्ता, जितलें आमी देवाचें उतर पाळटा, जितली आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता तितलो आमचो संबंद जेजूशी घट जाता. आमी आतां आमचें आख्खें जिवीत देवाक भेटयता आनी आमी आतां जेजूक येवकार दिवपाक जेन्ना तो परतून येतलो ताका येवकार दिवपाक आमी तयार जाता. तर आयज भाव भयणीनो ह्या दिसा जेन्ना आमी परब करता जेजूच्या देव मंदिरान भेटोवपाची परब, आयज आमी एक एकल्यांनी आमचें जिवीत देवाक भेटोवया, ताचें उतर पाडून, ताचें उतर करून आनी खरेपणी आमची तयारी ताका परतून आमंत्रण दिवंक जेन्ना तो येतलो ह्या संवसारान आमची जोडटी करूंक. तर भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आयज फेस्ता दिसा ह्या व्हडल्या फेस्ता दिसा जेन्ना आमी परब करता जेजूच्या भेटोवण्याची आमी आयज देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरया, देवाच्या उतरान रिगून रावया. परतून देवाचें उतर आयकून आमच्या मनाची नडसुणी करून हें जिवीत आमी आतां आमच्या देवाक भेटोवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.